हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज म्हाका खुशालकाय भोगता. आयज हांव एक टी शर्ट घालून म्हादेयचें हांव TCP डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगा कडेन डेम्पो हावस पाट्टो पणजे हांवूय गेल्लो आनी त्या प्रोटेस्टाक हांव हाजीर जाल्लो आनी आमचे आंबेलकार जायते जाण थिंगा आसलेले. सो पयलीं सद्या देव बरें करूं म्हणटा. आख्ख्या गोंयच्या लोकांक जे नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्टान लोक आयलो पेडणे टू काणकोण पोंडा टू वास्को म्हणनाका सगळे भाशेचे सगळे गांवच्या लोकांनी येवन थिंगा चिकार गर्दी केली. 1000 वयस मायज मोर देन 1000 पीपल. सो सगळीं येयली आपलो टायम काडलो आनी आपली भावना थिंगा व्यक्त केली. आमची एकूच मागणी आसलेली, राजेश नायक तुवें ही खुर्ची सोडपाची परमनंटली. तूं आयज खुर्ची सोडून गेलो खरो पूण एक दिसाक गेलो अशें दिसता. तूं आयज थिंगा नासलेलो एंड वी न्यू that you will not wait there. You will not dare to wait because you are guilty of doing all this mess of Goa. आख्ख्या गोंय आमच्या फोंडान घातला, निसंटन तुवें केला, देखून तुवें कुश मारली. सो कांय नजो, sooner or later you have to empty this chair. And my humble request to Dr. Pramod Bab Sawant, before your chair goes, see that this fellow's chair is first emptied. हेजी खुर्ची बरे भाशेन decently let him go before we make him to go forcibly. So आता ह्या कारणान गेले. सो आनीक एक फावटी इतलोय लोक येयलोलो लोकांक कसो दिनवास करूं, देव बरें करूं म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. कित्याक इतल्या एक्टिविस्टांच्या आवाजाक तुमी कान दिलो आनी मनान घेवन तुमी सगळीं येयली. बरें दिसलें. अशेंच करून एक दिसाचें आमचें घेर न्हू. दीस इज ओन्ली कितें म्हणटा तेका, द वॉर इज नॉट ओवर. वॉर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल बॅटल्स. दीस इज वन ऑफ द बॅटल. आनी अशें आमी स्वप्नेश बाबान सांगलां तशें म्हयन्याक एक फावटी आमी हूंय जाल्यार हूंय जमा जावन हांकां सगळ्यांक एक बूथ शिकोवपाची आतां गरज आसा. सो सगळ्यांनी जाता ते भाशेन येवचें. आनी जी आमची मिटींग जातली सावथ गोवान लोहिया मैदानार, नॉर्थ गोवान आझाद मैदानार, तेन्ना आमी आवाज दितले. तेन्ना गव्हर्मेंटाचे पुलिसेक पासून पांयां दवरूंक मेळना ते भाशेन लोकांनी चिक्कारान येवचें पडटलें, भरचें पडटलें. आमी तर आसतलेच पूण लोकांनी येवचें असो म्हणजे एक आवाज आसतलो. तेन्ना आमी तुका टायम टू टायम कळोवणी करतले. आनी अशेंच आमी तर गोंयकारांनी हें झूज घट्ट धरलें जाल्यार आमकां जरूर जैत मेळटलें. Nobody can take away the victory of us when our efforts are sincere and honest. So, देव बरें करूं आनीक एक फावटी. Thank you very much. Nice, good. It was a good meet, yaar. Come on, congratulations to all of you who were there. And those who were not there, those who prayed for us, thank you very much.